मोगाच्या मोगाच्या भावान भयणो, संवसारांत पडून गेल्यार आयज आमकां तरेतरेचे आवाज आयकूंक येतात. आनी हे तरेतरेचे आवाज, संवसारीक आवाज आमकां संवसाराच्या वा संवसारीक वस्तूंनी भुलयतात. आज पळोवंक गेल्यार संवसारांत जिवीत कितें काय, जिवीत जावन आसा एक मौजा. जिवीत म्हणल्यार मौजा, आनी मौजा तरी जिवितान ना जाल्यार जिवीत सारकें वचना, असलो आवाज आयचो समाज वा आयचो संवसारांत आमकां दिसून येता. आनी जायतीं आमचीं तरणाटीं, आमचीं भुरगीं होच आवाज आयकतात. तेच परीन घर चलयतले जाल्यार गिरेस्तकाय, घर आनी नवी गाडी, नवी मोटर आसूंक जाय, हें गरजेचें. असलो आवाज आयकून आमी दुडवांच्या फाटीं वचूंक लागतात. आनी आयच्या शिकपांत देखून, शाळेंत देखून आमी पळयत जाल्यार शिकूंक कित्याक गरजेचें असलो ताळो आमचीं भुरगीं आयकतात. जायते तरेचे ताळे आमकां आयकून येतात. आनी ह्या ताळ्यांनी आमी बोलतात तेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकूंक फाटीं रावतात. देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येना, आमची कान बेरे जातात. आयचें पयलें वाचप आमकां हेंच आपयता. आयज सामुएलाचें आपोवण्याचें वाचप आमी आयकलां. देव ताका आपयता आनी सामुएलाक खबर आसना तो देव म्हणून. आनी शुभ वर्तमान पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलेंय आसा, त्या काळार त्या वेळार सामुएलाक देवाची आजून म्हायती आसूंक ना. आनी एली ताचो मेंटर म्हणूंक जाता आमी, ताका मार्गदर्शन दिता. तो समजता, ताका तो ताळो आयकूंक येता. सामुएलाच्या उलयांतल्यान देवाचो उलो जो सामुएलाक आपयता, त्या उलयांतल्यान एलीक देवाचो ताळो आयकूंक येता. आनी देव एलीक ती घोटाय दिता आनी सामुएलाक मार्गदर्शन दिवंक तो ताका शिकयता. आयज ह्या पयल्या वचपांतल्यान आमकां दर एक जाणांक, जी कोणाक जेजू वो देव आमकां पावूंक ना, तांकां आमकां मार्गदर्शन दिवंक आपयल्लीं आसात. आनी एके भाशेन हें आयचें वाचप आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें कार्य, देवाचें आपोवणें आमकां दिल्लें आसा, तें देवाक परगडचें आपोवणें, तें ताचो आमकां उगडास करता. आमच्या जिवितांतल्या करण्यांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कशीं मार्गदर्शन दितात काय म्हूण हें आयचें वाचप आमकां आपयता. दुसऱ्या वाचपांत पळयत गेल्यार खरीतकारांक भाग्यवंत पावलो म्हणटा की आमच्यो ज्यो कुडी आसात, त्यो आमी पोजडपणांत भुलची न्हय, पूण ती जावन आसात देवाचें मंदीर. देव ह्या कुडींनी रावता. मोगाच्या भावान भयणो, कोरींतकार लोक जेन्ना भाग्यवंत पावलोन कोरींतकारांक जेजू परगट केलो, तेन्ना तांणी तांची जिवीत बदलून ती जेजूची पाटलावदारां जालीं. पूण कोरींत एक गांव असो की थंय जायते धंदो चलतालो. इट वॉज लायक अ मर्चंट प्लेस. जायते धंदे चलताले, जायते मर्चंट आनी वेपारी थंय येताले. आनी थंयच तांचें थंयच तें पोजडपण चलतालें. आनी हीं जीं क्रिस्तांव भाव भयणी जीं ह्या आपल्या धंद्यांत वावर करतात, थंयच त्या पातकांतूय भुल्लीं. आनी तांकां ताचे कुडीक हे पोजडपणांत फासोन जावंक भाग्यवंत पावलो आयज तांकां शिटकायता. आनी दर एकल्याक आमकांय बी, आमकां आतां पळोवंक गेल्यार आमी जायते फावटी हे पोजडपणांतल्यान चड भुल्ल्यांत. आयज पयलेंच म्हळ्यार ते भाशेन संवसार बदलत वेता. आनी आयज सगलें आमकां आमच्या बोटाचेर मेळटा, म्हणजे इंटरनेटाचेर मेळटा. आमकां उलोवंक गेल्यार एक कितें टायप करीत जाल्यार आमकां त्या हेची म्हायती मेळटा. आनी जायतीं कितें नाका तें देखून पळोवंक आमकां मेळटा.
मोगाच्या भावान भयणो जायते फावटी आमी असले ताळण्यांत पडलेलीं आसात. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आपयता की आमी देवाचेर व जेजूचेरूच आमचो जिवीत सारूंक गरजेचें. देवाच्याच आतारांत आमी आमचें जिवीत घालूंक गरजेचें. जसो भागयेवन स्नान जाता जुवांव ताणें केलें तशें ताका कार्य दिल्लें लोकांक जेजूक आपणावंक जेजूच्या येण्याक ताच्या जिवितांत मार्ग तयार करूंक हेंच कार्य स्नान जाता जुवांवाक केल्लें. आनी तो खरेपणीच आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार तो तें करता. तो ताच्या शिसांक म्हणटा हो जावन आसा देवाचो मेंढरो आनी शीस ताचे ते सगळे सोडून जेजूच्या फाटल्यान वेतात. जेजूक ते म्हणटात आनी जेजू तांचे विचारता तुमकां कितें जाय आनी म्हणटा ते म्हणटा गुरुजी तूं खंय रावताय. आनी जेजू म्हणटा यो आनी पळय. हें जावन आसा आमंत्रण सगल्यांक म्हज्या भाव भयण्यांक तुमकां जेजूच्या फाटलादारांक. जेजूची आमी खरी फाटलादार जातलीं जाल्यार जेजू लागीं वचून जेजूचेच लागीं जायतो वेळ सारून आमी ताच्याच पावलांनी चलूंक आमी जेजूक अणभवूंक गरजेचें. आनी जेजू दर एकल्याक म्हणटा यो आनी पळय. आपणाशी येयात आनी रावात. आनी तेंच केल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी दुसऱ्यांकूय जेजूच्याच पावलांनी चलूंक शिकोवंक जातलें. जशें आयज एलीन आनी स्नान जाता जुवांवान केलां तशें. आयचो आयतार आमी भागयेवंत जुजे वाजाच्या भक्ती वाडोवंक भेटयल्लो आयतार. आनी थोड्या उतरांनी भागयेवंत जुजे वाजाची उलयत जाल्यार ताणें धाकटुलो आसतनाच ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी तो देवाच्याच ह्या मोगान बुडलो. आनी धाकटो आसतनाच तो देवाच्याच मार्गान चलतालो. तो शाळेर सावन घरा येता आसतना सदांच तेच करपी आनी ताका ताची घरचीं एके भाशेन एक पेट नेम कशें ताका दवरलें सांतुल्या म्हणून. आनी आमी पळोवंक जाता आनी ह्या भाग्यवंतांतल्या जिवितांतल्यान आमी शिकूंक जाता की भाग्यवंत आमकां शिकयता की आमी देवाचेर आमचो आख्खो भावार्थ आनी आमचो आख्खो भरवंसो दवरूंक गरजेचो. तर मोगाच्या भावन भयणो आयच्या दिसाक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यांत आयज मागणें करता आसतना मागण्यांत बसता आसतना थोडो वेळ तरी आमी सारता आसतलीं. तेन्ना देवा लागीं हीच आमी कृपा मागुया की आमी आमचो भावार्थ देवाचेर आमचें आख्खें ध्यान मन आमचो भरवंसो देवाचेर घालूंक आनी देवाच्याच पावलांनी देवाच्याच मार्गान चलूंक. कित्याक आमी तर देवाच्या पावलांनी चलनात देवाचें उतर तरी आमी आयकुनात जाल्यार आमी खंय पावची नात. देवाक आमी विसरतलीं आनी आमी दुसरेच संवसारीक वस्तूंनी बुडटलीं. आमी तर देवाच्या पावलांनी चलत जाल्यार आमी दुसऱ्यांक देवाच्या पावलांनी चलूंक आदार करूंक जाता. तर हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया की देवान आमकां ताच्या मोगान भरूंक ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां दिवूं आनी होच मोगाचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवन देवाच्या पावलांनी चलूंक आमी आदार करूंक आमी वावरुया.